2 Raza chapter 5. Naaman boro zata. नामान नावाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें. पूण ताका कोड फुटलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेची चाकर जालें. तिणें आपले धोनीनीक म्हणलें, म्हजो धोनी सामारियेच्या प्रोवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या धोनयाक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. 10,000 रुपयाचें नाणें, 6,000 भांगाराचीं लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगवस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करचें पासत. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशीं एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव, मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडीं करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिशान आयकलें तेदना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगवस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशीं येवन दी आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्डन नदींत 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग पोत्तून नितळ जातलें. रागा बरीच जावन नामान पोत्तून वचूंक कोत्तालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्याक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंततालों. आबाबा आनी फारपान दमास्केच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत थावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतोन सगळो रागा बरीत जावन तो वाटेक लागतालो. तेदना ताचे चाकर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रोवाद्यान कसली अवघड vost तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती कोत्सो नासलय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिशाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जॉर्डन नदीन बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिशाशी पोत्तून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. तर आतां उपकार करून तुज्या सेवकाचें दान स्विकार कर. पूण एलिशान जबाब दिलो, जिव्या सर्वेस्पराच्यान हांव कांयच घेवचो ना, कित्याक हांव ताची सेवा करतां. घेवंकूच जाय म्हूण नामानान ताका बोळ केलें, पूण ताणें नाकारलें. तेन्ना नामानान म्हणलें, तुवें घेवंक ना म्हणटच 2 गाडवांचेर व्हरूंक जाता तितली माती
तुज्या सेवकांनी व्हरूंक निर्मी, कित्याक तुजो सेवक सर्वेस्पराक भायर रावन खंयच्याच दुसऱ्या सेवकाक होम वो योद्न भेटोवचो ना. सर्वेस्परान ह्या सेवकाक एका पातकाचें बोगसणें दिवचें. म्हजो धोनी रिमोनाच्या मंदिरांत पुजा करूंक वेताना हांवूय तांच्या बरोबर मंदिरांत साश्टांगी पडलां. अशें केलां म्हूण सर्वेस्परान तुज्या सेवकाक बोगसूंचो. एलिशान ताका जबाब दिलो, शांतीन वच. नामान थंय थावन भायर सरून मातसो पयस पावलोलो. तेन्ना गेहाजी एलिशाच्या सेवकान आपणाच भितर चिंतलें, त्या सिरियेच्या नामाना कडेन कांयच घेनासतना म्हज्या धोनयान ताका वचूंक दिलें. सर्वेस्पराच्या नांवान हांव धांवून ताचेशी वेतलो आनी ताचे कडेन कितेंय पूण घेतलोच. मागीर गेहाजी वेगान धांवूंक लागलो. आपणा फाटल्यान कोण एकलो धांवून येता म्हूण पळयतच नामान आपले गाडये वेलो देंवून ताका मेळूंक गेलो. ताणें विचारलें, सगळें बरें आसा न्हय? गेहाजीन जबाब दिलो, सगळें बरें आसा, पूण म्हज्या धोनयान म्हाका अशें सांगून धाडलां, एफ्रायमाच्या दोंगरी प्रदेशांतल्यान प्रवादी बंधू भावांतले 2 तरणाटे ह्या वेळार म्हजेशी पावल्यात. दया करून तांकां रुपयाचो 1 तालंत आनी 2 आंगोस्तरां दी. नामानान म्हणलें, उपकार करून हे 2 तालंत घे. आनी खूब आग्रो करून 2 रुपयाचे तालंत 2 पोतयेंत घाल्ले. तशेंच 2 आंगावलीं दिलीं आनी गेहाजी बरोबर आपले 2 सेवक पाठयले. ओफेलाशी पावतच गेहाजीन सेवकांच्या हातांतल्यान सगळें घेतलें आनी तांचो निरोप घेवन तांकां धाडलें. मागीर आपुणूच तो आपल्या धोनया फुडें येवन रावलो. तेन्ना एलिशान म्हणलें, गेहाजी, खंय आसलोय? ताणें जबाब दिलो, आपलो सेवक खंयच वचूंक ना. पूण एलिशान ताका म्हणलें, कोण तरी आपले गाडये वयले देंवून तुका मेळूंक आयलोलो तेदना हांव आत्म्यान थंय हाजीर नासलो कितें? आतां तुवें दुडू घेतले, ताचे उदेशीं तुज्यान भागो घेवं येयत आनी तशेंच जैतुनाचे मळे, शेळयो आनी गोरवां, चाकोर आनी चाकोरनी. पूण नामानाचें कोड तुका आनी तुजे संस्थीक सदांकाल फुट्टोलें उरतलें. आनी एलिशा सशिलो गेहाजी भायर गेलो आनी ताका कोड फुटून तो हिमा पोरी धवो जालो. देवाचें उतर हें.